वंदन करता सगळ्या या काळजान मुका मोडचोता म्हज्या जिवितान सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा Tuka sumia Jesu, Aradan tuka sumia Jesu, Mahima tuka sumia Jesu, Stuti tuka sumia Jesu, Namaskar tuka sumia Jesu, Vaibhav tuka sumia Jesu, Aradan tuka sumia Jesu. Sumia mukar dimbiani ami asaw. या पवित्र वेळार या पुणशेतांत त्या सुसम्याचे संगतपण बघूंक आमी हांगासर आयल्या सुम्या आमचे संगत आसा हो वेळ पवित्र त्या सुसम्याचे हसरपण आमच्या जिवितांत आनी ह्या घडये विशेष करून बघचे प्रयत्न आमी करया पवित्र पुस्तक आमकां सांगता जायतो लोक जेजूक पळोवंक आशेतालो जायतो लोक जेजू लागीं उलोवंक आशेतालो जायतो लोक जेजूक आपटोवंक आशेतालो जायतो लोक जेजूक गावन गूण जावंक आशेतालो आनी हेंच भाग आमकांय फावो जाला ह्या घडये त्या सोम्याक त्रिएका देवाच्या प्रतिरुपाक उंड्या रुपार आमी पळयते आसा आनी ह्या वेळार त्या सोम्याक त्रिएका देवाक आमी आराधन करया ताची स्तुती आमी करया ताची वाखणी आमी करया जेजू जावन आसा देवा बापाचें प्रतिरूप म्हणलें आज आमी समजून घेवया आनी त्याच त्रिएका देवाक आमी मान करया हे देवा
सर्वदा थोडं वेळ तुझे संगत हा आमका कुर्सूंच्या अवकाश तुवें फोव केलाय सुम्या प्रत्येक रितीनं या वेळाचेर तुझो आशीर्वाद घाल आम्हा समेस्तांक तुझे स्पर्श फावो कर प्रत्येक रितीन आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमचे संगतात राव कश्टांत न्हू मानसीक खिन्नतात न्हू सर्वथान आमकां पयस कर आनी ह्या मरिफात तुझो मोग आमच्या जिवितांत सदांच तूं व्यक्त कर ही प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुझ्या पुता जेसूची नांवी आमीन सर्व आमी बसया येवकारिस्तांतल्या सोम्याचेर आमची दिश्ट आमी कोसोवचे प्रयत्न करया आनी ह्या वेळार त्यास देवान आमकां फोव केले ह्या सोबीत जिविताचे पानां आमी उक्ती करया हर एक दीस हर एक घडी सोमी आमचे संगत आसलो देवा बापाचो हात ताची मजत सदांच आमच्या जिवितांत आसली ह्या सर्व बरेपणाचो उगडास काडून सोम्याक आमी मौनपणी आमच्या काळजांत अर्गां दिवचे प्रयत्न आमी करया आमचे सगळे जिवीत ताणें दिल्ली खाणीक जेजू तुका सांव अर्गां बरें जिवीत आमकां फावो केलाय क्रिस्ती भावार्थ तुवें आमकां फावो केलाय सोम्या विशेष करून संस्कारा रुपी आमकां तुजी कृपा देणी फावो करताय आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तुझे संगतपण आमकां सदांच दिताय येवकारिस्ता मुखांतर आमच्या काळजांत तूं बिडार करताय आनी ह्या मरिफात तूं आमकां सदांच तुजो संगत तूं दिताय जेसू तुका आमी अर्गां दिता आमच्या मनशा सैबान आमी सुकोवन पडटना आमकां बोगसून फाटी तुज्या गोपान तूं हाडटाय तुजी खाकूळ तो आमचेर सदांच तूं दाखयताय जेसू तुका आमी अर्गां दिता म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच म्हजे संगत आसाय हांव पडटना म्हाका उखलून धरताय हांव रडटना म्हजीं दुखां तूं पुसताय हांव निराशी जातना तुज्या उतरान तूं म्हाका नव्या बरवशान भरताय जेसू तुका सांव अर्गां पिडे शिडेंत हांव आसतना म्हजी तुवें जतन केल्याय म्हजे पिडा शिडा तुवें गूण केल्याय म्हजे एकसुरपणांत तुजो सांगात तुवें म्हाका दिलाय जेसू आमी तुका अर्गां दिता ह्या संवसारांत जियेतना म्हजी स्मरली मनशां म्हजो मोग करची मनशां तुवें फावो केल्याय म्हजे कुटाम तुवें म्हाका दिलाय आवय बापय पती पतीण भुरग्यां बाळांचो संवसार तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर जेसू आमी तुका अर्गां दिता आमच्या कुटुंबाचेर तुवें वतल्ल्या सर्व आशिर्वादां खातीर आमच्या कुटुंबांत माया मोग बोगसाण्याचे जिवीत तुवें जिवंक आमकां आदार दिल्ल्या खातीर आमी स्विकार केल्ल्या बेसांत तुवें आमकां तिरासाण फावो केल्ल्या खातीर आमच्या बऱ्या जिविता मुखांत तुवें आमकां कृपेन भरून प्रत्येक रितीन तुका साक्षां जिवंक तुवें आमकां प्रेरण दिल्ल्या खातीर जेसू आमी तुका अर्गां दिता आमच्या भुरग्यां बाळांचेर तुवें आशिर्वाद घाल्याय बरें शिकाप जोडच्याक बरो फुडार आपणावच्याक तांकां तुवें प्रेरण दिलाय वायट संगतींत तुवें तांकां राखून व्हेलाय माऊल्यांनी बरलेलें जिवीत जिवंक तूं तांकां आदार दिताय जेसू तुका आमी अर्गां दिता आमच्या दिसपट्ट्या वावराचेर तुवें आशिर्वादां घाल्याय आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक सदांच दिसपट्टो ग्रास फावो करताय आमच्या वावरा मुखांतर ह्या समाजेंत स्थानमानान जिवंक तुवें आमकां आदार दिलाय जेसू आमी तुका अर्गां दिता सुम्या मुखार आमी आसा आमच्या जिविताची पानां उक्ती करतना घडयेन घडये मेठा मेठांनी त्याच सोम्याचो उखललो हात हांवें तुवें अनुभव केला मोगाच्या भाव भयणीनो आनी ह्या वेळार तस सोम्याक काळजांत तावन आमी अर्गां दिवचे प्रयत्न केल्या आमच्या जिवितांत ताचे हर एक संगत ताणें आमकां दिल्ली खाणीक म्हूण आमी स्विकार करया आमच्या जिवितांत ताचे हर एक बरी संगत सोम्याची बेसांवां म्हणल्यार आमी स्विकार करया
आमच्या जिवितांत आसचो संतोष, आमच्या मुखामळार आसचो तो परजळ, आमच्या तोंडार आसचो तो हांसो, आमच्या जिवितांत आसचे ते शांत समाधान सगळें सोम्यान आमकां दिल्लें जावन आसा. जेसू, आमी तुका हरकां दिता. सगळ्या काळजां सोम्या तुका नावाडता, सगळ्या काळान तुजो उपकार नियाळता. मातेवा सुवांचेला अध्याय 11:25 आणि मुखार. येया म्हजे सरशी तुमी सोमेस कश्टांतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजे जू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागचे शिका, कित्याक हांव भोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. म्हजें जू वावोंक सुलाभ, म्हजें वचें हाळू. जेजू तें म्हाका आनी तुका खरो विशेव मेळटा. पापा फ्रांसिसान ह्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत प्रत्येक करून मानसीक रितीन कश्टांच्या भाव भयणींचो उगडास काडून तांचे खातीर मागच्याक आमकां आपणे दिला. आनी आयच्या दिसा ह्या आराधना वेळार विशेश करून ह्या मानसीक रितीन वा विविध कारणांत कश्टांच्या आमच्या भाव भयणींचो उगडास काडून तांचे खातीर मागोवंक आमकां पापा फ्रांसीस आपणे दिता. मोगाचेनो, मानसीक खिन्नता वा आमी इंग्लिशान स्ट्रेस म्हणटा, असल्या पिडेंत वा ह्या मानसीक खिन्नतेंत प्रस्तुत काळार जायतो लोक कश्टान आसा. फ्लोरिडा गांवच्या कॉम्प्रिहेन्सिव्ह केअर कॉर्पोरेशन म्हणल्या संस्थ्यान एक स्टडी केल्लें, एक शिकपासाळ केल्लें. आनी ह्या शिकपासाळा उपरांत स्ट्रेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड म्हणले एक डॉक्युमेंट, एक बूक तांणी उक्तावण केल्लो. आनी ह्या बुकांत तांणी केल्ल्या त्या शिकपासाळाक तावन तांकां कितें माहिती जोडली ती माहिती तांणी त्या बुकांत दिल्ली.
आणि त्या माहित्या असल्या त्या बुकांत असलेल्या माहिती प्रमाणे त्या मानसिक खिन्नते विशांत वा स्ट्रेसचा विशांत थोडी सता त्या बुकांत तांणी अशी घाल्ली आसात. चारांत एकलो ताच्या जिवितांत एकसुरपण लोनलीनेस वा आखांत एंग्जायटी असल्या खिन्नतेक वळख जाता खंय. पांचांत 4 जण युवा जण प्रत्येक रितीन तांच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आसच्या ल्हान व्हड खंतीक बेजाराक एंग्जायटी फियर बे असल्या संगतींत कश्टून आसात. आणि ह्या कश्टांत तावन असल्या एंग्जायटी तावन पयस वेच्या खातीर विविध रितीच्यो वाटो धरतात खंय. दिसपट्ट्या जिवितांत सबारपटी आमकां थोडे ल्हान ल्हान पिडा आसात. अल्सर, BP, आस्थमा ह्यो सगळ्यो सबारपटी ह्या मानसीक खिन्नतेंत वळवळच्या व्यक्तींत सडीत रितीन दिसून येतात. आणि प्रत्येक रितीन सुसायडल टेंडन्सी जीवघात काणूंक वचें, चायल्ड एब्यूज भुरग्यांक कश्टोवचें, पती पत्नी मदें एका रितीचें शोशण आसचें असली भिरांकूळ कृत्यायी ह्या स्ट्रेसा तावनूच येतात म्हणलें बूक हे स्टडी हे शिकपासाळ आमचे मुखार ही माहिती दवरता. मोगाच्या इश्टानो, ह्या संवसारांत जिवनच्या म्हाका आनी तुका हर एकल्यांक आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी शांत समाधानान बऱ्यान संतोषान जिये जाय म्हणलें प्रयत्न हांव आनी तुमी हर एक दिसा करता. आनी हे दिशेन आमचो वावर आमी करून आसा. पूण वास्तविकतेक वेता आसतना आमच्या दिसपट्ट्या जिविताक वेता आसतना आमचे घरचे सन्निवेश जावंक पुरो, म्हजे वैयक्तीक सन्निवेश जावंक पुरो वा समाजींत आसलेले ते सन्निवेश जावंक पुरो, आमी घरा रावता वा खंय रावता थंयसर आसलेली ती स्थिती जावंक पुरो, सबारपोटी आमकां असल्या मानसीक रितीन कश्टोवच्या तसल्या एका सन्निवेशाक हाडून घालता. आनी ह्या वेळार हांवें आनी तुवें खंय वेचें, हांवें आनी तुवें खंय वेचें, कोणा लागीं आमी वशेत. आनी आयच्या सुवातेंत जेजू आमकां सांगता, म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. कित्याक जेजून हें आपण त्या लोकांक दिलें? जेजूच्या काळार असली मानसीक खिन्नता तसली पिडा तितली नातली जावंक पुरो. पूण त्या काळाचो लोक धार्मीक रितीच्या कश्टांत आसलो. कसले कश्ट? त्या काळार आसले शास्त्री फारिझे कोण आसात त्या समाजेंत आसले ते शिकपी लोक, तांणी त्या समाजेंत उपादेशांक सडीत महत्व दिवंक वचून नियमशास्त्र आनी उपादेश सांगता घालून 10 आसले ते उपादेश सगळे नियमावळ सडीत करून 600च्या की सडीत चिल्लर नियमां करून दवरली. आनी तांतू कितें करीजे कितें करी नजो, खंयचें करी येत खंयचें करी नजो असले विंगडान करून दवरन लोकांक एका रितीन धार्मीक रितीच्या कश्टांत घाल्लें. आनी ह्या वेळार जायतो लोक तांच्या जिवितांत असल्या ह्या धार्मीक रितींत कश्टून आसलो. आनी ह्या वेळार जेजू त्या लोकांक आपण दिता, म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. मोगाच्या इश्टानो, प्रस्तुत काळार तसले एक स्थिती म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसची ना. धार्मीक रिती रिवाजींचे चड बर म्हज्या आनी तुज्या खांदार आसचो ना. पूण म्हज्या खांदार म्हज्या मतींत दुसरोच भार आसा, दुसरोच भार आसा. आनी आज सोम्या मुखार हो भार आमी हाडून दवरचे प्रयत्न करया. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत कश्ट, पिडा, टेन्शन, एंग्जायटी, ओवर थिंकींग हे सगळे आमच्या जिवितांत आमकां पडोवंक पाडान जाता. ह्या सर संगतींत हांवें आनी तुवें कितेंच करूंक जायना. जेजू स्पश्ट आमकां सांगता, तुवें कंत करून तुज्या माथ्यार असो एक केस काळो आसलो दोवो करूंक तूं सकनाय जाल्यार हे सगळें करून कितें तूं जोडताय? देखून एक घडी भर सोम्या मुखार आमी आसा, आमचे दोळे आमी दामचे प्रयत्न करया. मोगाच्यान सोमी म्हाका विचारता, खंयच्या रितीन तो कश्टून आसाय? कसले तुजे कश्ट? मानसीक रितीन जर हांव आनी तुमी कश्टून आसा जाल्यार ते सर्व टेन्शन, एंग्जायटी, फियर, ओवर थिंकींग असले चिंतपां आयच्या दिसा सोम्याच्या पांयांतळे आमी समर्पिया. कश्ट जेजूक येवनात गे, जेजूय कश्टलो. पूण गेत्सेमनी मळ्यांत जेन्ना जेजू वचून दिंब्यांनी घालून देवा बापाची मजत मागता, बापा म्हजे वयली खाल निवार,
पण म्हजी खुशी नाही तुझी खुशी जाऊ दे. सोम्या लागे आम्ही मागया, सोम्या म्हजे वयली खास निवार, पण म्हजी खुशी नाही तुझी खुशी जाऊ दे. सोम्या तुझी कृपा म्हाका फावो कर. विशेष करून म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत येवचे हे ल्हान व्हड टेन्शन कितें आसा, आखांताची चिंतपा कितें आसात, फुडारा विशांत खंत कितें आसा, आमी सडीत ओवर थिंकींग कितें करता, हे सगळें म्हज्या मतींत हांव पयस कर. सोम्या म्हज्या मानसीक रितीन कश्ट आसात ते कश्ट म्हजे तावन पयस कर. सबार जण ह्या संवसारांत जियोची आमचे सांगात आसचींत असल्या किन्नाते वरवीं सबार पोटी ड्रग्स मादक तसल्या वस्तूंक बली जावन तांचे जिवीत तांणी नश्वर केलां. मगळ जेजू ह्या सर्व भाव भयणीक तुज्या पांयतळी समर्पितना आमकांय तुज्या पांयतळी आमी हाडता. सोम्या तूं आमचो मोग करताय म्हूण आमकां दाखय. आमचे सांगाता तूं राव. जल्म दिल्ली आवय आमकां सांडिना तें आमकां कळीत आसा, आनी तशें म्हणटा आसतना तुजो मोग आमचे ते कितलो आसा म्हणल्यार आमी मानून घेता. सोम्या आमकां तूं सांडिनाका. विशेष करून ह्या पिडेंत हांव न्हू, ह्या कश्टांत हांव न्हू, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत हांव आमकां तूं राखून व्हर म्हूण मागता. सोम्या सोम्या तुजो विशीं आमकां दी. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला. हाताचेर ह्या तुजें नांव लिखलां, तुजें नांव लिखलां. तुझे नाव लिखलां, तुझे लिखलां. सांडीत गिये गावोय नेण्ट्या बाळाक आपल्या. सांडीत गिये गावोय नेण्ट्या बाळाक आपल्या. आणि आमचे गरजो आमची प्रार्थना देवा मुखार आमी हाडया. जायती खंत बेजाराय घेवन जायत्यो विणवण्यो ते सावां घेवन त्या पोन शेतांत आमी सांगाता समल्या. आमची गरजो ह्या वेळार मौनपणी सोम्याक आमी समर्पिया. आमच्या कुटुंबा खातीर, कुटुंबाच्या सांद्या खातीर आमी मागया. आमचे कुटुंब पवित्र कर सोम्या. आमच्या कुटुंबांत अशें उणेपण नापायस कर आनी आमरिफात आमचे कुटुंबा भाग्यवंत कर म्हणून सोम्या लागीं आमी मागया. आमच्या भुरग्यां बाळांक स्वामी उगडास काडया. तांचे शिकाप, तांचो फुडार सोम्या तुज्या हाती आमी समर्पिता. तांकां राखून व्हर. बरे फुडाराचे योजन तांचे खातीर तूं रुपीत कर.
प्रत्येक रितीन जर तर ती मानसीक रितीन कसून आसात जाल्यार सम्या ह्या किन्ना ते थावन तांकां तो राखून व्हर मागता. विविध पिडेन कश्टोंच्या आमच्या भाव भयणी स्वामी उगडास काडया. कुडीची पिडेन कश्टोन आसात जायती आमचे भाव भयणी आमच्या घरांनी आमच्या शेजार आमच्या कुटुंबांनी आसूंक पुरो तांचो उगडास काडया. तांचे खातीर आमी मागया. सोम्या तुजी खुशी वयतर तांकां बेगीन बऱ्या भलायकेचे देणे तूं फावो कर. हांगासर जमलेली आमी सोमेस्ता प्रत्येक रितीन ह्या माध्यमा मुखांतर आमच्या घरांनी आमी बसून आसाव. ह्या मागण्यांत आमी पात्र घेवन आसाव. सोम्या आमा सोमेस्ता तुजे बेसांव दी. आमच्या कुडीची पिडा तूं नापयस कर आनी प्रत्येक रितीन जर आमचे ती मानसीक रितीन कितेंय पिडा आसा आमी कश्टन आसाव स्ट्रेसांत आसाव एन्जायटी भें असल्या संगतींत आमी आसाव जाल्यार सोम्या आमकां तूं राखून व्हर आमी मागता. संवसारभर जायतो लोक असल्या पिडेन कश्टन आसा. सोम्या ह्या सर्व आमच्या भाव भयणींक तुज्या पांय तळे आमी हाडटा. तांच्या जिविताची खुरीस्त आनी घेवन सोमकोंक तूं तांकां आदार दी. ह्या मानसीक रितीन कश्टन आसात आनी जर तर ती विविध व्यासनाक वळख जाल्यार सोम्या तांकां तुज्या गोपांत पाटी हाड. आमच्या दिसपट्टो वावर तुज्या पांय तळी समर्पितान आमचे संगता तूं राव. विशेष करून आमकां आमच्या वावरांत आदार दी. बरो प्रतिफळ आमच्या वावराक तूं फावो कर. आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक सदांच दिसपट्टो त्रास तूं फावो कर म्हूण आमी मागता. इतर आमची तेसांव आसात जाल्यार मोनपणी सोम्याक आमी समर्पिया. एकल्यान तिच्या पुताक एक बरी सैरीक मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा. दोगा जाणां तरणाट्यांनी तांकां बेगीन बरें काम मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा. ह्या तेसावा खातीर आनी सांगताच आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मौनपणी सोम्या लागीं आमी मागया. आमची प्रार्थना त्यास जेजून शिकयलेल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी समर्पण दिवया. संगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज समकाय तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. बापा दयाळा हो दीस फावो कर. आमकां तुज्या बेसावांनी बरयल्याक आमी तुका अर्गां दिता. विशेष करून ह्या पूण शेतांत थोडो वेळ तुजे संगता करसूंक तुजो अनुभव आमी जोडूंक तुवें आमकां आदार दिलाय. जेजू तुका सांवरगा. म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां विशय दितलो. ह्या उतरां मुखांतर सोम्या तुवें आमकां आयच्या दिसा बुजयलाय. मात न्हय आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी तुज्या हजारपणान जिवच्याक आमकां आपणे दिलाय. मगळा जेजू आमच्या मोतींत आसचे खंत बेजाराय किन्नात सगळी पयस कर आनी आमरे फात ह्या संवसारांत हांवें शांत समाधानाची जिवीत जिवंक तूं म्हाका सदांच मजत दी. तुजे मुखार दिंब्यांनी पडोवन बावडतान आनी खालतेपणान आमी मागिल्ले ते सर्व उपकार सोमी आमकां तूं फावो कर आनी ह्या मरिफात तुजो मोग आमच्या जिवितान सदांच व्यक्त कर. हें प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सोम्याची बेसांवां आमी घेवया. Lord,
हे देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच सामचे ते आमी बगीसारको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्सरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय सासनाच्या सासना. ಪಾನಾಂಕ 11 Thank you.
दिसाची ते सावाशी आसात. लग्नाच्या 14व्या जुबल्या संदर्भी अर्गामी स्थितात रोनाल्ड आणि जास्मिन डिसोजा मोडिगेरे. अर्गामी स्थितात लिल्ली कॉन्सेन्सोसा पाउलो वाडो. शांतीने मॅल्कम लोबो वेलांकानी वाडो. चंद्रावती आणि ज्योती आपल्या जन्मदिसा संदर्भी बिजे फिरगजेची. आपल्या प्रत्येक त्या सवापासून मी ती भेटयता एलिना आणि जेसिया नोरोना शक्तीनगर. देवादीन जोसेफ डिसिल्वाच्या आत्म्याक मिस्तिता जेसिंता डिसोजा. देवादीन लीना डिसोजाच्या आत्म्याक मिस्तिता रोनाल्ड डिसोजा मोडिगेरे. घरच्या अल्मा पासून मीस भेटयता जॉन पियुस आणि रिटा डिसोजा. भगवंत कुर्सावाडो आणि फ्लोरिन फर्नांडीस सा बस्त्यावाडो. या त्या सवापासून या मिसा वेळार विशेष करून आम्ही मागता असताना आमच्या गरजा पासून आम्ही मागया. बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. पवित्र सभा आज लातेरान महामंदिराच्या समर्पणाचं फेस्त आचरण करता. मनोरा हादिमोर इस्वेंत कॉन्स्टंटाइन रायाच्या पतीनेन हो जागो थंयसर ताचे रावल्यार असो एक वांटो तो पवित्र सभेक थंयसर दिल्लो इगर्ज खातीर. आनी हांगासर हे ती मजबूत देवाळ थंयसर उबारलेले आसा. आनी त्या देवाळांत पापा साहेबाक थंयसर वस्ती आसा. देखून आयच्या दिसा ह्या पवित्र मंदिराच्या समर्पणाचे फेस्त आमी आचरण करता आसतना देवान आमकां हे फिरगसकुटां फावो केल्ल्याक आमी अर्गां दिवया. ही फिरगसकुटां मात्र न्हय, आमी हर एकली देवाची मंदिरां म्हणलें आयच्या दिसा आमी समजून घेवया. आनी ह्या मंदिरांत आमी आमच्या कुडी म्हणल्या मंदिरांत ती तस सोम्याक आमी आराधन करच्याक हे युकरिस्ताच्या बलिदाना मुखांतर कृपा मागून घेवया. हे मीस आमी फोत तरान भेटोवच्याक आमची पातकां वळखून सोम्या लागचें बक्षाने मागया. पातकाची दूख धरून संगता म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो सगुणी हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां मुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Krista
सर्वेस्परा आणि सस्नाच्या देवा ह्या सुवातेर तुझी कृपा वोत तुका उलो मारतेल्या सुमेस्थांक तुजो आदार दी आणि हांगासर तुझ्या बावार्थ्यांची काळजां तुझ्या उतरान आणि तुझ्या संस्काराच्या बळान घट कर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासना एजेकियल प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप त्या देवदूतान म्हाका मंदिराच्या दाराशी परतून हाडलो थंय मंदिराच्या उंबरा पंदाथावन उदक भायर सरतले आनी उदेंती वाटेन वळटले कित्याक मंदिर उदेंतीक फुडो करून आसलें हें उदक मंदिराच्या उजव्या कुशीन पोंदल्यान वेदीचे दक्षिणेचे वाटेन वळटलें तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दारवाटांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानच बावाडो काडून उदेंतीक फुडो करून आसा त्या भायल्या दारवाट्याशी हाडलो थंय दक्षिणेची कुशीतावन उदक भायर सरता तें हांवें देखलें देवदूतान म्हाका म्हणलें हें उदक उदेंती प्रदेशाचे वाटेन वळोन आराबाक देंवता आनी ते दर्यांत मिठा उदकाच्या दर्यांत पावतस मिठा उदक गोड जाता जंय ही न्हंय वळटा थंय सगळे प्राणी तांतू भोंवतात ते सगळे जियोंक शकतले आनी जायती मासली आसतली कित्याक जंय हें उदक पावता थंय तें भलायकी हाडटा जंय तें वळटा थंय सगळो जियोंक शकता न्हंयच्या दोनी कुशींच्या देगांचेर सगळ्या जिन्साची फळ दिवची रूख वाडटले तांची पानां बावची नात आनी ते केदींच फळाविणे जावचे नात हर एक म्हयन्यान ते नवी फळां दितले कित्याक तांचे पासत उदक मंदिरांतावन येता तांची फळां खाणाक आनी तांची पानां वखदाक उपकारतलीं देवाचे उतार हे
अष्टाकांताच्या वेळा तो सामसो होरो वादा भूमी जया हारून पडू पुनामी बियेवचीना एक नयसा तिचे वाळ देवाच्या शेरा संतोष हायता तेच ते शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचे देवाचं त्या शहरात बिडार केला तटी हालात कशे दिसू देतानाच देव येता पाच्या कुंडी आणि ते पवित्र केला म्हणटा सर्वेस पौल म्हजे नाव ते आसताक सदा सर्वदा सर्वेस पौराचे सर्वेस पौराचे सर्वेस पौराचे सर्वेस por तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जो प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता जो देवांची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान जेजू जेरुसलेमाक सोडून गेलो देवळांत गोरवां बकरे आनी पारवे विकतले आनी दूड वाटयतले व्यापार करूंक आपापल्या मांडार बसून आसले हें पळोवन तांणी सुंबाचे एक चाबूकशें विणलें आनी तांकां सकटांक बकऱ्या आनी गोरवां समेत भायर धांवडायले वाटावगारांचे मांड ताणें वमते गेले आनी तांची नाणी शिंपडायली पारवे विकतल्यांक तो म्हणलो काडा ते हांगातावन म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करिनाकात तवळ तुज्या घराच्या उर्बेन हांव लासतां ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो ताच्या शिसांक उगडास आयलो सुदेव तवळ तांकां जाप दिवन म्हणाले अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हणून कितें असर्यां करन तुज्यान दाखोवंक जाता जेजून ताका जाप दिली हें देवाळ तुमी मोडन घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलो सुदेवानी म्हळें कितें हें देवाळ बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी तूं तें 3 दिसान उबारतलोय पूण जेजू उलयलो आपल्या कुडीच्या देवळा विशयान ताणें अशें सांगलें म्हणून ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयले उपरांत ताच्या शिसांक उगडास आयलो आनी तो व्हड पवित्र पुस्तकाची उतरां आनी जेजूची सांगणी तांणी सत मानली देवाचें उतर हें वगणे तुका क्रिस्त मोगचनो जुदेवांक तांच्या जिवितांत 3 फेस्तां प्रमुख आसलीं एक पास्क फेस्त पास ओवर ताच्या उपरांत एक पेंतेकोस्ताचें फेस्त आनी ताच्या उपरांत सुकोत वा ताबेरनाकलाचें फेस्त देखून हर एक जुदेव ताच्या जिवितांत ह्या 3 फेस्तां पैकी एका फेस्ताक मनी जेरुसलेम शहराच्या त्या टेंपलाक येवन बली भेटोवंक वा ह्या फेस्तांत भाग घेवंक तांकां एक नियमस आसले म्हण येत आनी विशेश करून प्रत्येक रितीन हे पास्काच्या फेस्ताक चडीत लोक येतालो कित्याक म्हळ्यार ह्या फेस्तांत थंयसर त्या लोकांनी त्या देवाळांत बली भेटोवंक आसली
विविध बलयो आसल्यो पातकाची बळी योम किपोर आनी कितें सक्कड बलयो थंयसर भेटोवंक आसल्यो आनी त्या बलयेक भेटोवंक आसा देखून सडीत लोक ह्या फेस्ताक त्या देवळांत थंयसर एकठांय जातालो न्हय मात्र तें एक फेस्त त्या बदला ताचे बराबर त्या जेरुसलेम टेंपलाच्या लागभाग 10 तावन 15 मैलां जाग्यांनी कोण वस्ती करून आसात तांणी ह्या फेस्ताक येजेस कंपल्सरी जावन येवंक आसलें अशें एक नियमावळ त्या गांवांत त्या जेजूच्या काळार थंयसर आसली आनी देखून जायतो लोक ह्या देवळांत ह्या फेस्ताक येवंक प्रयत्न करताले आनी थंयसर फेस्तांत भाग घेताले ह्या पास्क परबेक हांवें दळस सांगलेलें आसा पास्क परबे वेळार देवळाच्या देगेन थंयसर एक आल्तार आसली आनी त्या आल्तारेर तांणी बली भेटोवंक आसल्यो विविध मनजाती बोकरे गोरवां पारवे असले मनजात हाडन तांणी थंयसर पातकाची बली वा विविध कितें बली आसा त्या रेकार तांणी थंय भेटोवंक आसली आतां हांगा जेजू आयच्या दिसा देवळाक प्रवेश जाता आनी हें घडीत आमी हाच्या पयलें नियाळलेलें आसा तुमी उडासा करचें जाल्यार जेजू जेरुसलेमाक जैतेवंत प्रवेश जाला म्हळ्यार भाग्यवंत हप्तो येदोळूच आराम जाला आनी ताच्या उपरांतल्या पयल्या दिसा जेजू त्या देवळाक भेट करता आनी भेट करता आसतना थंयसर कितें घडलें म्हणलें आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकलें जेजू थंयसर गेलो थंयसर व्यापार वहिवाट करनासले तांकां सट्टांक ताणें धांवडायलें आनी म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करिनाकात म्हणून तांकां ताणें खडक ताकीद दिली आतां जेजून हें सगळें केलें जाल्यार थंयसर ते व्यापार वहिवाट कित्याक चलतालो तें आमी ल्हानशे मटार समजून घेवचे प्रयत्न करया कितें जातालें की म्हळ्यार हांगासर एका रितीन ते देव टेंपलाच्या बोवारी एका रितीन व्यापार वहिवाटाची सांत जाल्ली हांगासर मस्त विशय थंयसर विशय आसात सगळे आमी चिंता करूंक जायना पूण एक कितें गी म्हळ्यार त्या लोकांक तें एक फेस्त एका रितीन जायत्या लोकांक तांचे बिझनेस करूंक व्यापार वहिवाट करूंक एक अवकाश म्हूण जाल्लो आनी ताच्या भायर त्या देवळांत आसले जुदेव याजक कल्टीक प्रिस्ट म्हणटा आमी बली भेटोवचे याजक तांकां आनी त्या व्यापार वहिवाट करतल्यांक एक संबंध आसलो म्हळ्यार कोण बली भेटोवंक येता ताका ताणें ताच्या घरांत आवनूच बली हाडयेत चिंत्या एक शेळी भेटोवंक आसा जाल्यार आनी ताचे लागीं घरा शेळी आसा जाल्यार ती शेळी ताणें हाडून हांगासर भेटोवयेत पूण कितें जातालें हांगासर ती शेळी ताणें घरांत हाडली देवळाक हाडटा आसतना तो याजक कितें करता अळे आनी तो कितेंगी उणेपण आसा ह्या शेळयेंत म्हळ्यार बली भेटोवची शेळी त्या शेळयेंत कितेंच उणेपण आसूं नजो आयब म्हणटा आमी कितेंच उणेपण आसूं नजो पिडा आसूंक पुरो आनी कितें घाई तले कांय आसूं नजो ती सारकी आसूंक जाय देखून हो देवळांतलो याजक कितें करतालो अळे ही शेळी सारकी ना तूं भायर वच आनी थंय तावन खाण घे म्हणून तांकां भायर धाडटालो आनी देखून त्या लोकांनी कितें करी जाय आसलें तांणी भायर तांणी हाडली शेळी हाडल्या वा इतर खाणीक हाडल्या मुंजात हाडल्या जाल्यार याजक हांगासर खाण घेना देखून तांणी त्या देवळाच्या बगलेन कोण वेपार वहिवाट करनासात तांच्या लागींच येवन तांणी शेळी काणोवचे आनी अशें थंयसर एका रितीचो व्यापार वहिवाट तांच्या मदें चलून आसलो पयशे तशेंच 70 आसलेल्या जाग्यान आसले ते पयशे कितें आसात ते ह्या जेरुसलेम टेंपलाक हाडटना ते पयशे तांणी एक्सचेंज करूंक आसले आनी थंयसर ते मांडार बसून आसले वाटावगार एक्सचेंज मनी एक्सचेंज म्हणटा आमी देखून तांणी तांचे पयशे दिवचे आनी थंयसर जेरुसलेमांत त्या गांवांत खंयचे प्रचलीत आसा ते पयशे तांणी पाटी घेवंक आनी ह्या मरिफात ते बसून आसलेल्या त्या मांडावगारांक एका रितीन कमिशन म्हणलें मेळटालें आनी अशें विविध रितीचे बिझनेस त्या काळार त्या जेरुसलेम शारांत जावन आसले आनी ह्या वेळार कितें जाता जेजू थंयसर भेट करता आनी हें सगळें एका रितीन तांकां सगळ्यांक धांवडोवच्या मुखांतर त्या देवाळ एका रितीन नितळ करता मोगाच्या इश्टानो नितळाई मनशाच्या जिवितांत एक महत्व स्थान घेता आमी हर एकली आमचे कुडीची नितळाई करता आमचे घरची नितळाई करता आमच्या सरावंडींग नितळाई करता तशें म्हणटा आसतना ह्या नितळायेक आनी आमकां एका रितीचो संबंध आसा केवल बांदाप वा वस्तू केंद्रीत नितळाई मात्र पावतागी मनशाच्या कुडीची नितळाई मात्र पावतागी आस जेजू आमकां हे दिशेन तोवडे चिंता पाटोवचे वा नियाळ करच्याक एका रितीन अवकाश फावो करता म्हण येत जेजू हांगासर कितें जालें जेजून हांगासर त्या देवळाक भेट केल्लेसर सगळें कितें आसा नेगेटीव कितें आसा वा व्यापार वहिवाट करतले तसलें कस्तळ कितें आसा तें सगळें ताणें खाण धांवडावन थंयसर तें देवाळ नितळ केलें आनी तशें म्हणून
निमाणे जेजू दोन शब्द पवित्र पुस्तकांत वापरता. एक कस लावन घालचें आणि दुसरें बांदचें. वन इज डिस्ट्रॉयिंग and the second word is rebuild. आता आज हांवें आनी तुवें म्हजें कूड म्हणल्या देवाळांत ती थोडे संगत डिस्ट्रॉय करूंक आसा आनी थोडी संगत रिबिल्ड करूंक आसा. आनी जेजू आयच्या दिसा हें आपोवणें म्हाका आनी तुका दिता. जेजून कशें तें देवाळ नितळ केलें, आज म्हज्या जिवितांत म्हाका म्हणलें कितें आसा, म्हजें म्हणलें कितें आसा, असलें एक नेगेटीव चिंतप कितें आसा वा नकारात्मक संगती म्हज्या जिवितांत कितें आसात तें आज हांवें नितळ करूंक आसा, डिस्ट्रॉय करूंक आसा. जावंक पुरो हे संगत म्हज्या जिवितांत विविध संगती आसूंक पुरो. आशा, आबलेस, राग, द्वेश, फारीकपणाची चिंतना, असले नेगेटीव कितें आसा हें सगळें आज आमी डिस्ट्रॉय करूंक जाय. जेजू ह्या पोन शेतांत म्हाका आनी तुका आज हें आपण दिता, सगळें नितळ करूंक. पूण कितें नितळ केल्या उपरांत परत कितें बांदचें, परत बांदचें सोम्यान आमकां दिल्ल्या त्या मोगा बांदांत आमी जियोवचें. मोग, बोक्साणें, धायाळाय असले शगूण म्हज्या जिवितांत आमी परत बांदचें प्रयत्न करूंक आसा. डिस्ट्रॉयींग अँड रिबिल्डींग. देखून आज हें मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना सोम्या लागीं मजत आमी मागया. सोम्या, म्हज्याय जिवितांत ये आनी ह्या मरिफात म्हज्या जिवितांत आसलें तें कस्तळ नितळ कर आनी परत म्हजें जिवीत हांवें बांदच्याक म्हाका तूं प्रेरण दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमचें मागणें जावं दी. पानांकु 114 114. म्हज्या मोगाचेनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावच्याक मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेत आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुजी पवित्र सभा संतोषान आनी देणी तुका भेटयता, ती तूं मैपसान मानून घे. ह्या तुज्या पवित्र मंदिरांत एकठांय जावन आमी तुजी परजा ह्या गुटा वरवीं सासणेक सोडवण जोडूंक फावो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमची खाळसा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदर आनी सासनाच्या देवा सरकाळी आनी सर्वते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसोनी आमच्या फायद्यासो. तुज्या मानाक हे दिसतें घर बांदूंक तुवें आमकां उदारपण फावो केलाय. हांगा तूं तुजेशी सोलोन वेतल्या तुज्या वाटसुऱ्या कुटुंबाक तंबन आसतना तुज्या कृपेचो आदार दिताय. तुज्या आनी आमचे मदीं एकवटाचो म्हणून तुवें अगणीत जानवेन आनी मोगान येवजिलाय. हाचे तूं ह्या घरांत विचित्र संस्कारांनी कुणा दिताय आनी तो खरेपणी घडोवन हाडताय. कित्याक हांगा तूं जिव्या फातराचें तुजें मंदीर बांदीत आसाय आनी शेकान शेक प्रतिमेचेर जेजूची गुडार्थ कूड आमी पवित्र सभा विचित्र तरान तूं वाडयत आसाय. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता.
करोस तो पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची इज्जत तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूट आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची तेच परी जेवण जात आसतना खाल्स घेतले तुका नव्यान दिन वासलो आपल्या शिसांक ती दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणे कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासून आनी सोमेस्त मनशां पासून ते वारोवतले हे म्हज्या वखदासा करात भवट तसो गुठ परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्याने येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे वखदास करता व जिविताचो वंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या सर्व भाव भयणीची तुका कुत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर हे मीस पेटोवच्या आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरिये देवाचे मे संगती सांसुसे तिसो पती भगवन धर्मदुता सा लॉरेस आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन 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 जेजूनच आमकां मागोंक शिकयलां ते मागणे संगता भक्तीपणान म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज सांगाय तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नातावन पिडे शिडेतावन आमा सुमेस्तांक तूं राखून वर ह्या जिवितांत स्वस्थ काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमची पातकां तूं पळय नाका पण आमी सुमेस्तांच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती समाधान दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ तुजे तानिरा जोड चलयताय ससनाच्या ससनाक जिवन क्रिस्ताचें समाधान सदां खाळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगा सुगुर्त सावन एकामेकाक शांती दिव्या
देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी आतां सेंक वता ते आमचेर जडते आनी कॅस तरीन जावं तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायक्यानी वखद सो मोगच्यान हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आमकां आपणे लाभला आमी सुभागी क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां सस्नाच्या जिविताक सफल ಪಾನಾಂಕು 142 142 प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या सर्गीच्या बापा आता सवलेल्या संस्कारा वरवीं तुका आमी सतान चड आनी चड वळखूंक फावो हे प्रिया पवित्र मंदिरांत फावो तो मान तुका दिवंक आनी एक दीस तुज्या सर्गीच्या मंदिरांत सगळ्या भक्तां बराबर तुजी महिमा बगोवंक आमा सोमेस्तांक फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवें Daikin bosa, bawang beno aja bukti bonoso ni mano bagi salor sejenome natami kertau, समय चार दाना में केले मिस्टर जंबली दान बेटेले आता साला जे मज तमी माग्या आई जंबक्ती पण सलोंग अंगस राई लोपाद्राब जाऊन असा फादरोशन डिकुना बचप्या फिरगेजीचो सहायक बिगार गावान ते पुत्तर फिरगेजीचे तांची पहिली याजा की सेवा तांणी पांगला फिरगेजेन दिल्ली थंय धांवन
हांगासर बचप्यां ते आयल्यात थंयसर ते बोवा पुरबायची सेवा दिवन आसात आनी प्रस्तुत आमच्या दिसच्या वैश्य संचालनाचे मुखले डिरेक्टर जातले डेजिग्नेट डिरेक्टर जावन तांकां नेमक केलां तांच्या ह्या मिसामाक तांकां आमी बरें मागता आनी आज हांगासर येवन ही बोवा पुरब्या रितीन आराधन करून मिसाचें बलिदान भेटोवन मिसाच्या बलिदाना वेळार आयच्या दिसाक लक्ती जाल्लो संदेश दिवन हे नोवेन करून आमकां रिलीकेचे बेसांव दितले तांचो तुमचे समेस्तांचे आमी उपकार बावडटा तांकां बरें मागता थँक्यू फादर रोशन. आतां आयच्या नोवेनाचे अर्गां पटोवणी ते समा वाचून सांगता. अर्गां पटोवणी धाडल्या एकल्याच्या आंगार पडचे पोट संपूर्ण गूण जावन संपूर्ण ती बरेंपण जाल्ल्या पासत देवाक अर्गां दितात. दोगांक बरें काम मेळ्ळेले पासत देवाक अर्गां पटयल्यान एकल्याचे सर कश्ट पर्याय जाल्ले पासत देवाक अर्गां पटयल्यान 11 वर्सां उपरांत एका काजरी जोड्याक निरंतर तांणी मागणी केल्लें सालोरणसा कडेन तांकां भुरग्यांचें देणें फावो जालां देवाक ते अर्गां दितात. दोगां जाणांचो कॅन्सर असो रिपोर्ट इनिशियल स्टेजीर आशिल्लें संपूर्ण गूण जावन नॉर्मल जाला रिपोर्ट आयला. एकल्याक परगांव वचूंक सबात्या पातून आशेतलो परगांवाची विजा ताका आयल्या देवाक तो अर्गां दिता. दोग जाण तांच्या कुटुंबांत आशिल्ले समस्ये पर्याय जाल्ले पासून देवाक अर्गां दितात. एकल्याचे जागेचे समस्ये इत्यार्थ जाल्ले पासून देवाक अर्गां दितात. दोगां जाणांच्या मतीक समाधान मेळिल्ले पासून देवाक अर्गां दितात. एकल्याक ताणें आशिल्लें बरें काम गांवांतच ताका फावो जालां देवाक अर्गां दिता. एकल्याक परगांवा वचूंक आनी थंयसर कामाक लागून देवान फावो केलें देवाक अर्गां दितात. दोग जाण परगांवांत विजिटींग विजार आशिल्ले तांकां बरें काम मेळ्ळां देवाक अर्गां दितात. एकल्याक कॅनडा वचूंक फावो जालें देवाक अर्गां दितात. दोग जाण USA आशिल्ले समस्या आशिल्ले तांकां तांचे सकट समस्या पर्याय जाल्यात देवाक तांणी अर्गां दिल्यान. भावां भयणो जायतीं भावां भयणी हांगासर तांचे अर्गां पाठोवणी धाडटात. हांगासर आयिल्ले आमकांय कंडीस जावन देव बरें करता बरें केलां. आतां उबारया थोडो वेळ ताची स्तुती करया. अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू होगलाक तुका सुमयान जेजू होगलाक तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान स्तुती जेजू तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान आराधन तुका सुमयान जेजू होगला सुमयान जेजू होगला सुमयान जेजू हांगासर येवच्या हांगासर येवच्या सबार भक्तीकाच्या जिवितांत सबार भक्तीकाच्या जिवितांत जायत्या जपां केल्याय जायत्या जपां केल्याय तांचे उपकार फावो केल्याय उपकार फावो तांचे त्या समान जारी केल्याय जायते समाचार जारी केल्याय मतीक समाधान दिलाय मतीक समाधान दिलाय परगावाक वचोंक फावो केलाय परगावाक वचोंक फावो केलाय भुरग्याचें देणें दिलाय भुरग्याचें देणें दिलाय बरें काम फावो केलाय बरें काम फावो केलाय घरांत समाधान दिलाय घरांत समाधान दिलाय राजी संधान फावो केलाय राजी संधान फावो ह्या केलाय सर उपकारा बसत ह्या सर उपकारा बसत आमी तुका अर्गां दिता आमी तुका अर्गां दिता अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका जेजू होगलाक तुका जेजू होगलाक तुका जेजू स्तुती तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधन तुका जेजू आराधन तुका जेजू मान तुका जेजू मान तुका जेजू वंदन तुका जेजू वंदन तुका जेजू जय तुका जय जय तुका जेजू Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Hoglap Yesus. Hoglap Yesus. Stuti Yesus. अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजांत अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू काळजांत होगलाक दिता जेजू होगलाक दिता जेजू होगलाक दिता जेजू म्हज्या काळजांत होगलाक दिता जेजू होगलाक दिता जेजू होगलाक दिता जेजू काळजांत. आता हांगासर जायत्यांनी ते समागल्यान थोड्यांनी प्रत्येक रितीन मागोंक विसरलां सर्वांची ते वाचून सांगता. एका स्त्रियेचो पासपोर्ट पुलीस एन्क्वायरी जावन बेगीनच तिच्या हाती मेळचे बसत. एकल्याच्या घरांत समाधान येवचें बसत. एकलो घर सोडून गेल्लो घरा फाटी येवचें बसत. एक चेडूं भुरगें घर सोडून गेल्लें घरा फाटी बेगीन येवचें बसत. एकल्याची स्कीन एलर्जी गूण जावचें बसत. दोगां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत मेळचें बसत. दोगांची फ्लॅटां बऱ्या मोलाक विकून वयचें बसत. एकल्यान दिल्लें रीण ताका फाटी मेळचें बसत. एकल्यान एका प्रायवेट फायनान्सांत गेल्ले पयशे ताका फाटी मेळचे बसत. एकल्याचे आंगार पडलेले सामकोळ गूण जावचे बसत. एकल्याचो घर जगो बऱ्या मोलाक विकून वेचे बसत.
दोगांचे काजराचें कार्य बऱ्या रितीन जावचें बसत एकल्याचे दोळ्यांची एलर्जी गूण जावचें बसत एका स्त्रियेचो बांदतेर बऱ्या रितीन जावचें बसत एका काजरी जोड्याक ताणें आशिल्लें चेरक्या भुरग्याचे देणे तांकां फोव जावचें बसत एकल्याक मलायका कंपनीन गेल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक प्रत्येक रितीन मागणें विचारलां एकल्याच्या कोर्ट केजींत जीक मेळोवंक दोगांक काम मेळोवंक दोगां भुरग्यांनी सारकें उलोवंक आनी तांचे हट्ट सण घरांत समाधान जियोंक एका घरांत एकामेका उलयना तांच्या घरांत समाधान येवंक एका कुटुंबाचो जागो निती प्रमाणे सगळ्यांनी बरें करून वांटे करून घेवंक थंयसर आसले अडकळ्योसर पयस सरोवंक दोगां जाणांक तांच्या मतीक समाधान मेळोवंक परगांवांत 4 जाण भाव विजिटींग विजार कामाच्या सोदणेर आसा तांकां बरें काम मेळोवंक एका स्त्रियेचे गर्भकोशाचे समस्ये परिहार जावंक दोगां जाणांच्या किडनी स्टोन आसले ते संपूर्ण गूण जावंक एकल्या कॅन्सर पिडीतांक सुटका मेळोवंक दोगांक मतीक समाधान मेळोवंक दोगां बाबांनी तांच्या जाग्या विशीं आसले तक्रार संपूर्ण राजी जावंक एकल्याक ताणें मागलो प्रत्येक उपकार मेळोवंक ही हांगासर आमच्या सालोरन्साच्या पांयान ताळां पडलीं त्या समांतर थोड्यांनी आमचें नांव काण मागा फादर म्हणून प्रत्येक रितीन मागणें विचारलां तसलेंचे ते समा केविन मेजी हांकां बरीं परमनंट कामां मेळोवंक लिझा मेजी बरी सैरीक तांकां फोव जावंक एलोशियस म्हणलेल्यान आमाल पिवने सोडूंक एलेना आनी रॉबर्ट हांकां विजा बेगीन ताच्या हाती मेळोवन परगांवांत आनी पावोवंक जेसिया नोरोना वर्कशॉप बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक रेमेडिया फ्लॅट्स सेल जावंक मार्टीन एग्जामांत पास जावंक केगन ॲस्टन रक्षा टेरन्स स्टुडंट विजा मेळोवंक प्रत्येक मागणें विचारले ह्या स्टुडंट्सांनी मेल्विन आनी मार्टीन बरें काम मेळोवंक हेलेन आनी फ्रेडरिक पिंटो वलेन्शिया हांची सर्त्या समान जारी जावंक आनी समस्या परिहार जावंक हॅरी किरें हाचे बिझनेस बऱ्या रितीन जावंक आनी घरांत समाधान मेळोवंक आनी बरी भलायकी आनी मतीक समाधान मेळोवंक सिसिलिया मूड बेल्डे जायती त्या समा ती सांगता तिची सगळीं त्या समान जारी जावंक डायना कुंदापुरा पतीन आमाल पिवणे सोडून बाबान घरांत सगळ्यांनी माया मोगान जियोवचें बसत जोखीम आनी हातीक घेवचें बरें काम नवें काम तें बऱ्या रितीन मुखार सुन व्हरोवंक फोव जावंक एका काजरी जोड्याक तांणी आशिल्लें भुरग्याचें देणें फोव जावंक दोगां तरणाट्यांक संदीप आनी डॉन बरी सैरीक फोव जावंक ह्या सर त्या समा बसत आमी आतां मागया आमची त्या समा आमच्या मती घडया आमच्या हात उबारया कशें आमी सुम्या अर्गां दिली पयलीं देवाक आमी अर्गां दी जाय मागण्याचो पयलो भाग जावन आसा अर्गां पाठोवणी आराधन स्तुती ताच्या उपरांत आमच्यो गरजो सरेस्परा देवा समोर आमी व्हरच्यो वो जावन आसा वेळ आमच्या गरजां खातीर मागचो जायतीन त्या समा मागणी इरादे तुमी आयकले कस तुमी आयकले आमच्या लोकांची बेजाराय तांणी हांगासर उसारल्या त्या समाधानी गेल्यान आमची त्या समा आमच्या मती गाडया सरेस्परा देवा काडदोस मागया सुमयान जेजू आतां आमी आयकल्ली आमच्या भावा भयणीची सर त्या समा तुका समर्पण दिता प्रत्येक तरान आमचे लागीं मागणे विसरल्यांची सर त्या समा तुज्या पांयां तळी हाडटा आयच्या दिसा नोवेनाक येता आसतना आमी हाडिल्ली आमची त्या समा आमच्यो गरजो आमचे कश्ट आमचे बेजाराय आमचे पिडा चिडा तुजे सरशी हाडटा ह्या घडये हे भक्ती कार्य तांच्याच घरांनी विविध माध्यमा मुखार पळोवन आशिल्ल्या आमच्या भावा भयणीची सर ते सवा तुका समर्पण दिता तुजी खुशी भयतर जे आमी मागलां ते आमकां फोव कर तुज्या खुशे प्रमाणे ते आसा तर आमकां दी जेजू आमची खुशी न्हय जेजू तुजी खुशी जावं जेजू तुज्या खुशेक गलती मान घालूंक आमकां करपा दी जेजू अर्गां तुका जेजू सगळा तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधन तुका जेजू मान तुका जेजू वंदन तुका जेजू जय जय तुका जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गां जेजू सगळा जेजू स्तुती जेजू जेजूच्या नावान
Bapa Imame Gedang Duka Jesus Janawan Bapa Imame Gedang Duka. Sera Menti Bimudia Saluran Samia Patron Terima kasih. Salutes Martir Santa Parimon Patul Bhakta Namat Tuhan Sabata Ami Sada Sarvada. सालोरेसा लगी मागणे ये सैत्यवन सालोरेसा पवित्र सभेच्या प्रधान सेवका आणि माठफिरा वरती पातीन आणि परवशान आम्ही तुझे सरशी आयल्या दयन आमची प्रार्थना ऐक आणि तुझी चिनी बरी आमची चिनी रूपित करूंक आमका आधार दी देवाची आणि पेल्याची सदा सेवा करूंक आमका प्रेरण दी देवा ते आमचो बावाट चढय आमच्या सालत्या जीवनात बावाटता विरोध येवच्या सर थाळण्यांचेर जैत वरूंक आमकां मसत दी तवळ तवळ पवित्र सक्रामेंत आमी जोडून आमचो बावाट थड करूंक आमकां बरें मोल दी दुबळ्यांतय पिडेस्तांतय आनी गत आदार नाटलेल्यांतय उदार साव आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमकां दया कर पवित्र एवकारिस्तांतय आनी मागण्याच्या जिवनात आमकां आकर्शीत कर कुलसार किळयल्ल्या जेसूतान आमच्या जिणेक आमी प्रेरण जोडून सर्गींच्या राजा पासत वावरूंक आमच्या सरी वासनाक आनी पवित्र सभेचे मुखले खांबे आनी महान शिल्पी साव तुजो आदार पाटय क्रिस्तांव आनी बवाडतान शेळिल्ल्या सर्गीन सो उसवाड आनी देवाची वळख मेळशी कर बावडता प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जीव आनी बागी मोर्न मोरून सर्गात तुजे संगी देवाक उगळसूंक आमकां फौजांच्याक आमच्या खातीर देवा लागीं विनंती कर मागता आमेन. पिडेस्त भाव भयणी खातीर विशेष मागणे सोम्याचे नवी आमचो आदार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सर्व आमच्या पिडेस्त भाव भयणी खातीर मागता आसतना आमची वैयक्तीक पिडा सालोरेसा मुखांतर सोम्याक आमी समर्पण दिवया ताची गुण करची सकत आमच्या जिवितांत वळोवन येवन दी म्हणून आमी मागया. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टां आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितले मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयला तेच परी तुज्या सेवका सालोरेसान आपले जिणी आनी मरणान जायती आजापां करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत परतून हाडली ताच्या विणवणेन आमचो बोवाट वाडय आनी आमची पिडा शिडा गुण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले अनवारांतले आमकां निवार हे घडी आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारिनातल्यो विणवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतरी उपकार आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमा पासत विनंती कर सालोरेसा सरपदेदार देवा भाग्यवंत लोरेसाक उज्याच्या वळवळ्यांचेर जैत वरची सकत तुवें दिली आमच्या वायट वडण्यांचो उजो पालोवची सकत आमकां दी आमी बोवाडतान जियों आनी आमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक कृपा दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवे धार दे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसुनेयात क्रिस्तची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वडणूक
आमच्या अंतस्मरणातले बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.